दिव्यवाणी 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 भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गाव्या नवे गीत आमी नावाड्या मी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसिया आमी आमच्या राया. गाव्या नवे गीत आमी नावाड्या मी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसिया आमी आमच्या राया. कृत्यां सोम्याची निजायकी विचित महिमा ताची करतामका विस्मीत पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रचना वाकाणटात ताची बळवंतकाय. गाव्या नवे गीत आमी नावाड्या मी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसिया आमी आमच्या राया. आता आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वाक्य 30 आनी 8 तावन 40 आनी 2 म्हणसर. जेजू आनी ताचे शिश्य पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशीन बसून ताची शिकोवण आयकतली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यान पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडलां. हाच्या विशयांत तुका कांय खबर ना गी. तिका तिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं साबार संगती विशयांत कंतुस्को करनासाय, पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचें लक्ष तो काडन व्हरचें नात. देवाचें उतार हें. सक्कड काम हांवेंच एकल्यान खांद मारी जाय आनी शाबासकी मेळची पेल्याक. हांव इतलें करतां आनी तें या तो आरामायेर आसा आनी ताका कांयच पडोवन वचोंक ना. भागवाल्ल्याक 2 गुद्दू चड अशें सबार फावटी आमची चिंतना मार्ता बरी जावन आसात. म्हजो पूत आनी सून इतले गोळतात, म्हाका मोगान पळयतात. बारीच चाल समकणेची माणसुगेची भुरग्यांक बरें शिकप दिलां, पूण ती क्रिस्तांव धर्म पाळिनात आनी मागानात. तांणी तांच्या भुरग्यांक भावार्थ दिवंक ना. इतलें बरें काम आनी सक्कड बरें आसूनी जेजू ना तर कितें फायदो अशें म्हूण आवय रुदान करतना आमचे थंय मोरी आनी मार्ता ह्या दोगांयचें नडतें दिसून येता. मार्ता बरी सबार संगती करूंक आशिल्लो पावल कशें मोरये बरी जेजूक आयकूंक लागलो आनी बदल्लो म्हणलें आमकां विवरण मेळटा. सोम्या खातीर आमी जायती सरबराय करयेत. आमी सोम्या खातीर कितेंय करता तर तें मोगान करया. आमी करच्या संगतींनी संतोश पावया आनी तृप्ती भोगया. आमी करता हेर करिनात म्हणलें दुरसोने नाका.
हांवें केल्ले बरीस हेरांनी करीत म्हणली अपेक्षा नाका. सोम्याच्या मोगा खातीर आमी जायतें करूंक पुरो, पूण जेजू सांगता गरजेचें एक मात्र. जशें मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला तशें आमी बरो वांटो विंचून काडिजे, आनी तो बरो वांटो सोम्याच्या पांयां तळा बसून ताची शिकोवण आयकोवची. हें कित्याक गरजेचें म्हणल्या सवालाक जाप रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पावलू दिता. संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. देवाचें उतार आयकोवचें, देवाच्या उतराची समजणी जोडची भोव गरजेचें. ह्या मारिफात आमी गूंड भावार्थ आपणायता. ह्या भावार्थान बरोवन सोम्या खातीर आमी वर्ती कामां करूंक शकतले. मोरये बरी वर्ती विंचोवन करया. भावार्थान बरोवन मारता बरी आमचे सेवेन सोम्यातय आमचो मोग दाखोवया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळक. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता,
ये भाग्यवंता आम्हारा काकोळ तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा काकोळ तामची कर. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. सांत आंतोनी आम्हा पसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावो जावचे खातीर सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आशिल्ल्याचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकतपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. ये वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, चूक, अनवारा, देवसार आनी सर्व थरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबोळ दर्ये थंड जातात, थोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायग्राचार नपैन जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेणी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. आमेन. हे निष्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंची देखी, कलतेपणाच्या नीज आश्र्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, ये आनंदभरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता, तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका कान घे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग करूंक म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साकरी करन तुजे सांगता ससनाच्या ससनाक ताका वाकाणूंक, ताका बोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. दिसपडतें कामाक वेच्या आदी मागणें. सर्गींच्या बापा, आकाशार आनी पृथ्वे वयर आसच्यो सर्व वस्तू तुज्या हाताच्या कामाची महिमा वर्णितात. हो सगळो संवसार तुवें रचलोय. मनशाक ताचेर अधिकार दिलोय आनी आमच्या वावरा मुखांत्र तुजे रचनेचें काम मुखारसून व्हरताय. जेजून ह्या संवसारांत सुताऱ्याचें काम करन कामाचें म्हत्व आमकां दाखोवन दिलां. जेजूचे शीस मासली पाकचे आनी इतर कामां करन आपणाचें पोट भरतले. म्हाकाय तुवें म्हज्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर एक फावो तें काम दिलाय. त्या खातीर हांव तुका काळजांतावन अर्गां पाठयतां. त्या कामा वरवीं म्हज्या कुटुंबाचो फुडार बरो जावं दी आनी आदाय वृद्धी जावं दी. कितेंय आळसाय वा भ्रश्टाचाराक इडे दिनासता म्हजें काम प्रामाणीकपणान आनी सुडसुडायेन करूंक म्हाका उर्बेवंत कर. म्हजें काम करूंक जाय जाल्ली कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांव काम करतना सर्व अपयांतलो म्हाका राखून व्हर. म्हजें काम सेवेच्या, मोगाच्या आनी नितीच्या मनोभावान बरोवन दी. अशें म्हज्या कामा मुखांत्र हांव तुजो पाटलावदार म्हणून संवसाराक कळीत जावं दी. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लें काम समतस एक दीस तुजे सरशी येवन पावोवंक आनी जैताचो मुकूट आपणावंक म्हाका फावो कर. सांजुजे बापा,
सर्व कामेलांच्या पात्रोन सांगता आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां कुमोग कर. आमेन. जेजू कडेन एक खासगी मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें म्हाका आनी एक दीस आनी म्हज्या जिवनांत आनी एक सडीत आवदी दिल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांतावन अर्गां दितां. सोम्या, तूं सदांच म्हजे थंय हजर आशिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तूं म्हाका केदींच सांडिसोनाय म्हूण तुवें म्हाका बसयलाय. म्हजें नांव तुज्या हाताच्या ताळवेर तुवें कांतयलाय. सोम्या, तुजीं उतरां जावन आसात. हांव तुका केदींच सांडिसोना. एक आवय तिच्या बाळशाक विसरात, एक स्त्री तिचे कुशीचें फळ विसरात, पूण हांव तुका विसरोचो ना. सोम्या, हो दीस आराम करता आसतना कालवारीच्या पवित्र सक्रिफिसा सोवें आनी अख्ख्या संवसारार भेटोवच्या सर्व मिसा सोवें, भाग्यवंत ओंकार मरये आनी सर्व संता भक्तां सोवें हांव म्हाकाच तुका भेटयतां. हांव तुजेर आनी म्हज्या सांबारांचेर सुकोवन गेल्ल्या सुखी अपराध्या खातीर तुजे लागचें बोगसाणें मागतां. म्हज्या समयाच्या पथकांतलें म्हणजे राग, विरोधपण, नासोसणीकाय, गर्व आनी निर्लक्ष्य हांतलें म्हाका तूं निवार. तुजे निती प्रमाणें न्हय, पूण तुजे दयाळ काकुळतेन म्हजी झडती कर हे सोम्या. हांव एक पातकी जावन आसा, पूण तूं जेजू पातक्यांक साल्वार करूंक आनी सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक फाटीं हाडूंक आयलाय. 99 शेळयांक सोडून सुकोवन गेल्ल्या एका शेळयेक फाटीं हाडच्यांत तूं संतोश पावलय. सोम्या, म्हाका मागणें करूंक जायना. दिसा मदें म्हाका मागणें करूंक जावचें ना. तुजे समोर जियोंक म्हाका विसार पडोवंक पुरो. पूण सोम्या, तुका एका घडये पर्यंत विसरानाशें म्हाका दया कर. तुज्या सांगाता सोमकोंक, तुजे कडेन उलोवंक आनी तुजे थंय एकवटून वावरूंक म्हाका फावो कर. हांवें मागा जाय जाल्ल्या सोमेस्तां पासत, म्हज्या मागण्याची गरज आशिल्ल्या पासत, म्हजे कडेन मागोंक सांगिल्ल्या पासून, म्हज्या सैऱ्या धैर्या पासत, इश्टा मंत्रा पासत आनी म्हज्या दुस्मना पासूनय हांव मागतां. सोम्या, हांव वचकत, पूण तूं बळवंत जावन आसाय. हांवें केदींच वायट करिनाशें म्हाका राखून व्हर. तुवें मोग केल्ल्या प्रमाणें हांवें मोग करूंक म्हाका शिकय. सोम्या, हें सुलभ न्ही, पूण तुज्या कुशे प्रमाणें जावं. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा आयच्या दिसा तांचेर आमी आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. गाव्या नवे गितामी नावाड्या मी आमच्या सोम्या, वंदून ताका भक्तीन आमी हरसिया मी आमच्या राया. गाव्या नवे गितामी नावाड्या मी आमच्या सोम्या, वंदून ताका भक्तीन आमी हरसिया मी आमच्या राया. कृत्या सोम्याची निजायकी विची
महिमा ताची करतामका विस्मीत पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रचना वाकाणतात ताची बळवंत काय गावया नवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया मोगाळ पुता सोवे अंकुर मोरी आशीर्वाद देव आमका भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.